कला अकादमीचो इन हावस स्टाफ आसा तेंच्यांनीच कला अकादमी थोडी जी कामां आसा रिपेर वर्काची ती केल्ली आसा. जून म्हयन्यान कला अकादमी थोडी बुकींग कमी आसता, पावसा खातीर बुकींग कमी आसता. ते कारणान एवरी इयर खंय ह्या टायमार जी थोडी कामां आसता, जी पावसाची कामां आसता ती कला अकादमी स्टाफ करता. मेजर जें काम आशिल्लें तें म्हणल्यार स्टेजीची काम सुरवात केल्ली आसा. जी मेन स्टेज आसा तेजें काम सुरवात केल्ली आसा. आमी फाटीं एक रिपोर्ट पळयल्लो, प्रोडंटाचेर तुमी रिपोर्ट पळयल्लो की स्टेजीचे जे वुडन टायल्स आसा ते हालतात, मातशे जम मारले की हालताले. सो ते रिप्लेस करून तेजे सारके घट बसोवपा खातीर काम सुरवात केल्लें आसा. ड्रेनेजीचें काम आसा, थोडे खंय ब्लॉकेज आसा ती निवळ केल्ली आसा. तशेंच मागीर जे उदक खंय उरतालें सांठोवन तेजें निवळ केल्लें आसा. तशेंच मागीर जे स्लॅपार कला अकादमी स्लॅब आसा थंय जी झाडाची पानां पडटालीं आनी उदक ब्लॉकेज जावन खंय ना खंय लिकेज जाताली ते क्लीन करता आसले. सो अशीं बारीक बारीक कामां, जशी लायटीची कामां, खंयच्यो लायटी समज प्रॉपर ना, खंयच्या सारक्यो ना, समज थोड्यो वर्क करना जाल्यार त्यो तेंच्यांनी रिप्लेस केल्ल्यो आसा. आनी एक मेजर काम आशिल्लें तें जें स्टेजी पण उदक भरता ते ह्या टायमार चड उदक भरता पावस आसल्या कारणान ते ह्या टायमार मागीर पंपींग करून उदक काडटाले. ती बीन तेंच्यांनी कामां आयज केल्लीं आसा. ऑगस्टाच्या 1 तारखेच्यान कला अकादमी बंद जातलें. हें खंयच ना डिसायड जावपाना की जीं आयचीं कामां केल्लीं आसा तेजेर कला अकादमी बंद करतलीं काय ना करतलीं. बिकॉज ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आनी तेजेर डिसायड जाल्लें आसा की 1 ऑगस्टाच्यान कला अकादमी ही बंद करतले आनी जी मेजर कामां आसा तीं करतले म्हणून. आनी फाटीं आमी पळयल्लो की कला अकादमीन रिपोर्ट केल्लो चेन्नय IITन तांकां सरकारान 85 lakhs पे केल्ले आसा. तेंच्यांनी सगळे जे फॉल्ट आशिल्ले ते सांगले की कसले कसले फॉल्ट आसा आनी कितें काम परत करपाक जाय म्हणून. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान शिरीष कुंकळकार.